बेसिक स्टेप म्हणजे कितें तर डायटरी रेड मीट हाय युरिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स रेड मीट रेड म्हणजे चिकन मटन ना चिकन ओके मटन पोर्क हॅज टू बी झिरो हॅज टू बी अवॉइडेड अच्छा यू शुड नॉट कन्झ्युम दॅम एट ऑल शेलफिश प्रॉन्स क्रॅब्स म्हणजे कुल्ल्यो सुंगटां सांगटां शिणाण्यो खुबे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द सॉल्ट इनटेक द मीट मिठाचे प्रमाण मीठ म्हणजे सॉल्ट कॉमन सॉल्ट म्हणजे आमी मीठ वापरता एब्सोल्युटली द सॉल्ट हॅज टू डिक्रीज अच्छा म्हणजे हे अतिशय महत्वाचे कारण गोयचे जो टेम्परेचर आणि जो आमचे हवामान आसा ताका एक खुबशा लोकांक एक टेंडन्सी आसा टू डेव्हलप रिनल स्टोन म्हणून हो अतिशय महत्वाचो मेसेज आमच्या लोकां पावयतलो असो आमकां विश्वास आसा सर एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो या हांव काणकोणच्यान शांताराम नायक म्हणून उलयतां शांताराम बाब विचारात प्रश्न एज म्हागेलो 61 आसा हय आनीक हांव 2008च्यान युरोलॉजी युनिटा भितर ट्रिटमेंटा आशिल्लो हय आमचो डॉक्टर चेकर आसा जो आमचो रमेश तडवडकर हय आनीक हांवें जे कंप्लेंट केले नंतर तेणी जी पळय सगळी फॉर्मेलिटीज आसा चेकिंग ब्लड चेकिंग सगळे युरीन कंप्लेंट तुगेले ते सगळे कंप्लेंट चेकिंग करून घेवन सोनोग्राफी सगळें चेक केले नंतर 20/2/09 त्या दिसा त्या तारखेक म्हजे ते ब्लॅडर कट नेट म्हणून ऑपरेशन मधुमोहन जो आज टीव्हीचेर दिश्टी पडटा तो आनी दोगांनी मेळून मला ऑपरेशन केल्लें 09 पण तेजे उदय इम्प्रुवमेंट कांयच ना ते परत म्हाका 2-2 मिनटां 3 मिनटां मुतू जात येत रावता गुळी युरोलॉजी म्हणटा पळय युरिमॅक्स 0.04 mg हे गुळी चालू आसा पण ते केस पयला सक्सेसफुल अजून पण ती जावत ना हांव थंय वचून तुजो म्हयन्या एक फावटी गुळी बी घेवन येता रमेश तडवडकर आमचो निलेश डॉक्टर निलेश हय म्हणटा ते आतां कितें करपाचें फुडें कंप्लीट म्हाका सक्सेसफुल जालें ना करेक्ट नाव हांचो जो प्रॉब्लेम आसता मनशाक प्रत्येक वेळार प्रॉस्टेटचें ऑपरेशन करतकूच त्यांचे सगळे सिम्पटम्स वताच अशें ना कारण प्रॉस्टेट ज्या मनशांक आसता किंवा ब्लॅडर नेक जे टायट आसता ताका 2 प्रकारचे सिम्पटम्स असतात एक मुताच्या पिशवेचे ब्लॅडर सिम्पटम्स म्हणटा दुसरे प्रॉस्टेटाक लागून म्हणजे जो फ्लो युरिन आसा तो इम्प्रूव्ह जाता पण परत जे वचपाचे जे त्यांचे सिम्पटम्स आसा ते जर वचनात जाल्यार ताका मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट घेवन सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वॉटर करून दवरप आसता समजा तातूंत तांचो फरक पडना जाल्यार एक टेस्ट करपाची आसता ताका युरोडायनॅमिक स्टडी म्हणटात की ज्याच्यातून आमकां कळटा की ब्लॅडराचो प्रेशर बाबा कितलो आसा त्याचो ब्लॅडराची कॅपॅसिटी कितली आसा जर प्रॉस्टेट जर ऑपरेशन एंड स्टेजीस जर जाले जेन्ना त्यांची ब्लॅडर कॅपॅसिटी स्मॉल जाल्लेली आसता तेन्ना तांचो सिम्पटोमॅटीक रिलीफ तितलो व्हडलो जायना बट वाय ऑपरेशन केल्लेलें आसता तर बॅक प्रेशर किडनीचेर पडूंक जायना आनी किडनी त्याची सेफ उरपाक जाय म्हणून ते एक ऑपरेशन केल्लें आसता म्हणजे अशें वेरियस रेंज ऑफ पेशंट्स असतात की ज्यांचे 100% सॅटिस्फॅक्शन टू 10% सॅटिस्फॅक्शन आफ्टर दॅट सर्जरी आसा सर्जरी इज नॉट द ओनली आन्सर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोस्टेट सिम्पटम्स दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी सीन हय म्हाका दिसता शांताराम बाब न्हय अतिशय महत्वाचो प्रश्न तुमचो आशिल्लो आनी दोतोराची जाप पळय तितकी समर्पक आशिल्ली की अतिशय महत्वाची गोष्ट तुमी समजून घेया मातशें लक्षांत दवरा की एखादें ऑपरेशन केलें समजा आमी एक 70-80 वर्साच्या मनशाक ऑपरेशन केलें तो एक्झॅक्टली 16-17 वर्साचो भुरगो धांवूंक शकतलो असो धांवूंक शकनात इट इज नॉट इन ऑल द केसीस सगळ्यांचे सक्सेसफूल जाता अशें न्हय दुसरें म्हणजे ज्या स्टेजीर तुमचें ऑपरेशन केलां तें महत्वाचें थोडे रिस्ट्रिक्शन तुम्ही दवरचे पडटले आणि थोडेशे एडवान्स ट्रिटमेंट जी सगळीच आसता ती त्या वेळार तुमकां मानवता फिजिओलॉजिकल अवेलेबल आसा हे ते वेगळे वेगळे एस्पेक्ट आसता तरी पूण म्हाका दिसता तुमी डॉक्टरांचो सल्लो घेतलेलो खूब बरो आनी तुमचे जे दोतोरा कडेन येवपाचे नियमीतपणे आसा ते मातशें चालू दवरात डिसहार्टन म्हणजे डिस्करेज जावं नाकात आनी अशें म्हणजे उद्विग्नय जावं नाकात की आपली केस सक्सेसफूल जाली ना आतां आपण कितें करप आनी एक दुसरी महत्वाची गोष्ट तुमी सांगली की वॉट हॅज बीन सेव्ड दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट जे तुमच्या लक्षात येवंक नासतलें की तुमचे किडनीचे फंक्शनिंग आसा ते सेव जाला तातूंत तुमची किडनी साल्वार उरल्या हो सुद्दां अतिशय महत्वाचो भाग आनी महत्वाचो घटक जो तुमकां दिसपट्टा जेणे ताचो दिसून उपयोग येवंक ना म्हणजे महत्व कळूंक ना तुमकां दिसता आपल्याक परत मुतूंक वचचें पडटा जाल्यार आपलें ऑपरेशन फेल जालां दिसता म्हणून बरोबर न्ही सर करेक्ट म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो बरें तर डॉक्टर म्हाका सांगा आतां अशा टायपाचे तुमी सांगले ते ब्लॅडर नाकाचे ते युरोडायनॅमिक स्टडीज आसता सो वॉट एक्झॅक्टली यू इन्फॉर म्हणजे ह्या पेशंटा अशें म्हणना हांव जनरल अशें म्हणटा प्रत्येक पेशंटाक आमी युरोडायनॅमिकाची गरज ना ज्या मनशांक अशें दिसता की ब्लॅडर त्यांचो इन्वॉल्व जाला प्रोस्टेटाक लागून त्यांची ती युरोडायनॅमिक स्टडी जर केली जाल्यार आमकां जास्त त्याच्या बद्दल माहिती मेळूं शकता आणि ट्रीटमेंट त्याप्रमाणे डायवर्ट जाऊ शकता अच्छा म्हणजे लायन ऑफ ट्रीटमेंट मेक व्हेरी अकॉर्डिंग टू दॅट बरें सर थँक्यू डॉक्टर म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो 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 या हॅलो
हा ऐकू येता हांव श्रीरंग नार्वेकर उलयतां म्हापशेसून. हय नार्वेकर बाब विचारात प्रश्न. आम्ही म्हणटा खंय पावले तुम्ही काय म्हणून अजून प्रश्नच ना तुमचो. विचारात. किडनीन स्टोन कसो निर्माण जाता आणि हो स्टोन जावचो न्हू म्हणून कितें जतनाय घेवंक जाय. Very good. आणि हो स्टोन जाल्या उपरांत ताका ऑपरेशन करचें पडटा काय तो ऑटोमॅटिकली भायर पडटा. बरें सर. श्रीरंग बाबाचो व्हडलो प्रश्न आसा तो. फुल युरोलॉजी कवर जाला तातूंतल्यान. म्हणजे बेसिकली त्यांनी प्रश्न विचारला की बाबा किडनी स्टोन्स जातात कित्याक. बरोबर. त्याचे एक्झॅक्ट असे कारण सांगणे खूप कठीण. बरोबर. परंतु थोडे थोडे अशी कारण म्हणजे एक डायटरी फॅक्टर असतात. जसं जसं आहार. डिस्क्राईब जसं उद्धव आहार. सांगला. हय. त्याच्यानंतर पाण्याचे प्रमाण कमी पिवप. बरोबर. केन्ना केन्ना लोकांक थोडे हॉर्मोनल चेंजीस असतात ताका लागून जसे म्हणतात आमी पॅराथायरॉइड हॉर्मोन म्हणून असतात तसे सिक्रेशन जर जास्त झाले जाल्यार स्टोन जावपाचे चान्सेस जास्त असतात. जांकां परते परते युरिनरी इन्फेक्शन जाता तांकां सुद्धा स्टोन जावपाचे चान्सेस असतात. एक अशी फ्यू कारणां आसात. दुसरे कारण त्यांनी म्हटलें की ते स्टोन जातो की कितें करपाक जाय ट्रिटमेंट कसो आसा तो त्यांच्या सिम्टमाचेर अवलंबून आसा. ल्हान स्टोन आपूण पुढे वचूं शकता. लोक खूप स्टोन पासर्स असतात. व्हडले स्टोन आसा जाल्यार ताका सर्जिकल इंटरव्हेन्शन करणे जरुरी आसा. बरोबर. मातसो बरोच प्रश्न व्यापक आशिल्लो आणि तुम्ही एकदम समर्पक उत्तर. आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा सर. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. या. हांव एल्मा फेर्नांडीस फोंडेच्यान उलयतां. एल्मा बाब विचार. डॉक्टर म्हाका कळपाक जाय युरिनरी स्टोन्स आनी किडनी स्टोन्स कशे फॉर्म जाता ते. मातशें इन्फॉर्मेशन जाय. आताच्या प्रश्नाची जाप ऐकली तुम्ही. आता श्रीरंग बाबाच्या प्रश्नाची जाप ऐकली तुम्ही. ना डॉक्टर. ओ बरें आसा. थोडक्यान सांगा. मातशें रिपीट करूया. स्टोन जावपाचे कारण म्हणजे जर त्यांनी डायटाचे जर विशेष लक्ष दिले ना आपले खूप युरिक ऍसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स म्हणजे आम्ही सांगितलं रेड मीट, शेलफिश, प्रॉन्स, क्रॅब्स ह्याचे सेवन जास्त करप किंवा सॉल्ट जास्त करप, उदक कमी पिवप एक कारण. दुसरे युरिनरी इन्फेक्शन परते परते जावप इन्फेक्शन. तिसरे जर झाला केन्ना स्टोन पयली जाल्यार त्याची काळजी घेवप ना. परत तसेच जे सॉफ्ट ड्रिंक्स असतात किंवा त्याचं प्रमाण वाढवप की ही गोष्टी परत स्टोन जावपाची कारणीभूत. म्हणजे डॉक्टर हे सॉफ्ट ड्रिंक्स जशें म्हणटा की कोल्ड ड्रिंक्स म्हणजे बाजारात मेळटा तातूंत सुद्धा डायरेक्ट स्टोन जाऊ शकना. एरेटेड बिवरेजेस केन्ना केन्ना असतात जर ताका लागून प्रमाण वाढू शकता. अच्छा. त्याच्या बरोबर किती किती असतं आणि सॉल्ट दी सॉफ्ट ड्रिंका बरोबर यू टेम्प टू ईट फ्राईड स्टफ्स. फ्राईड स्टफचा सॉल्ट असता. बरोबर. सो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन इन्क्रीजिंग द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी. बरोबर. आणि ताका लागून स्टोन जावपाची प्रक्रिया जास्त जाऊ शकता. हे अशी थोडीशी कारणां आसात. आणि डॉक्टर विचारता अशें केन्ना केन्ना म्हणटा की जिनेटिक प्रिडिस्पोजिशन असता म्हणजे काय लोकांक अशे जावपाचे चान्सेस म्हणजे हेरिडिटरी म्हणा किंवा जिनेटिक प्रिडिस्पोजिशन थोडे हेरिडिटरी किंवा जेनेटिक तातूंत कितें तरी फॉल्ट असता. म्हणजे एन्झायम सर्टन एन्झायम्स आर एबसेंट म्हणतात आमी बॉडीतले. सर्टन जे प्रॉडक्ट्स जे असतात जे नॉर्मल मनशाक बाय प्रोडक्ट जाऊन ते भायर पडून गेलेले असतात युरिनात ते तातूंत जायना. असल्या लोकांक स्टोन जावपाची चान्सेस जास्त आसा आणि ते अनुवांशिक असू शकतात. म्हणजे वडिलांपासून भुरग्यापासून किंवा बहिणी किंवा त्यांच्या आंटी दे विल हॅव द सिम्पटम्स ऑफ दोस. देर आर मेनी केसेस लाईक दॅट. अच्छा. आणि तुम्ही थोडं टॅबलेट दिता डॉक्टर की ते स्टोन वाढपाक जायना म्हणून ताचो व्हॉट एक्झॅक्टली रोल दिस टॅबलेट्स. आता टॅबलेटी म्हणजे दीज आर द टॅबलेट्स नो व्हॉट वी ट्राय टू डू दे आर इनिबिटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स टुगेदर. त्यांचे क्लब करपाक दिनात ते. अच्छा. लायक तातूंत कितें सायट्रेट म्हणून असता म्हणजे लिंबाच्या हातूंत मेळटा आमकां. पोटॅशियम म्हणून एक येता. सोडियम आसपाक जायना पोटॅशियम आसपाक जाय. सो पोटॅशियम सायट्रेट. दुसरे एक सोडा बायकार्बोनेट म्हणजे युरिन अल्कलनायज करप. एसिडिक युरिन अल्कलनायज करप म्हणजे थोडे स्टोन तातूंत विरगळून वचप. एक्झॅक्टली ऑपोजिट असता. थोडे थोडे स्टोनाक अल्कलनायज युरिन एसिडिक करप असता. सो दॅट डिपेंड अपॉन वॉट टायप ऑफ स्टोन वॉट यू हॅव. अच्छा. डॉक्टर माझा कार्यक्रम बरोच रंजक जाता. बरेचसे प्रश्न येतात. एक लहानसो ब्रेक घेऊया विसव घेऊया आणि परतून सुरू करूया. नमस्कार डॉक्टर. आयज आमचे बरोबर युरोलॉजिस्ट असतात डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाय आणि किडनी स्टोन म्हणजे लगवेच्या वाटेवले फातर मुतखडो किंवा प्रोस्टेट किंवा बाकीची जी दुयेंस आसात त्याचप्रमाणे कांय बायलांची दुयेंसां जांकां परतून परतून लगवेक जावप अशे तरेचे त्रास असतात त्या विशयींतले जे तुमचे प्रश्न आसात ते आमकां थेट विचारात. घरातलो टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. डॉक्टर कार्यक्रमाचो हो सेकंड सेशन सुरू करतना तुमकां पयलोच प्रश्न हांव विचारूंक शकता की जेन्ना सुरवातीक जेन्ना आमी उलयताले की किडनी ट्रान्सप्लांट किंवा ही जी प्रक्रिया आसता तुम्ही सांगले की खंयचे पॅरामिटर्स पेशंटाचे तुम्ही कन्सिडर करतात लायक सी डायलिसीस करता जाका परत परत गरज आसा अशें. तर अशा वेळार
हो जो किडनी ट्रान्सप्लांटातलो अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे डोनर, म्हणजे मूत्रपिंड जो दिता तो दान करता तो. तर ह्या मनशाची कशा तरेची तयारी आसपाक जाय? वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर द डोनर? Donor is the most important person. Correct. And donor he's been investigated thoroughly. Acha. He should not have any problem because he's donating a kidney. Barabar. So he live on one kidney, so should not be a problem. Barabar. So lots of tests are there. Blood tests are there, investigation in the form of X-rays are there. All we do, then we check yes, she or he can donate a kidney without affecting their life. Then only the donor is fit Acha. to donate the kidney. What is the age group you consider for this? Age group we can take it from say healthy age group between 20 to 55. अच्छा, म्हणजे ह्या एज ग्रुपातल्या मनशान डोनेट करूया. They should not have diabetes, blood pressure, all that thing has to be seen properly. Very very important. डॉक्टर मातसो सब क्वेश्चन विचारता. म्हाका सांगा, तुम्ही केन्ना केन्ना म्हणजे अशें आमी म्हणटा न्ही, एखादो मनीस मेल्या उपरांत ताची किडनी युटिलायज करता. वेदर सच types of operation can be done in this setup what you are having presently? No, we are moving for that. That is called as cadaveric renal transplant. Yeah. It is not. It is only the brain dead, heart beating, brain dead patients who are on ventilator. Those type of the patient, if they will, if they had a willing prior, or the patient's relatives are thinking, yes, we need to donate. This patient's wish was that to donate the kidneys. And he is in a fit condition in the form of hemodynamic stability. Yes, that program can go ahead and get kidneys for that. ओके. मास्तर सर, आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हांव पुरवीतलो उलयता डॉक्टर. हां, विचार. म्हाका मुतोन त्रास जाता. हां. ओके. 3-4 फावटी माझे ऑपरेशन झालं. माच बाबू, मातसो घरा कडेन टीव्हीचा आवाज कमी कर. मुताक त्रास जाता म्हणजे डॉक्टरान सांगलं स्ट्रिचर म्हणून दे. स्ट्रिचर. हय. आणि त्याचा एक पाटी तालोलीन डॉक्टराकडे ऑपरेशन केलं आणि एडकरान पाटी ऑपरेशन केलं. आणि ते डॉक्टर वाजे म्हणून आहा पळय हेच्याकडे मिलिटरी हॉस्पिटलाकडे, तेणीन 2 पाटी केलं. तरी पण ती प्रॉब्लेम तशीच आसता. एज कितें तुमची, पिराय? 35. Yeah, this probably what I understood from him. It looks like 35-year person. त्यांका स्ट्रिक्चर युरेथ्रा म्हणून एक एंटिटी असता, ज्यातल्यान युरेथ्रा जी आपली लघवीची जी वाट आसा ती नॅरो जाता, म्हणजे अशीर जाता, आकृसली केली जाता. आता ती आकृसली कितली गेलेली आसा त्या प्रमाणे डिफरंट ट्रीटमेंट आसा. जर हांचे ऑपरेशन 3-4 फावटी जर झाला हाका लागून, दॅट वॉट आय प्रिझ्यूम दॅट मोस्ट प्रोबेबली एंडोस्कोपिक ऑपरेशन केला आसतलें. इट इज अ करेक्ट ऑपरेशन. बट जर एंडोस्कोपी ऑपरेशनान जर त्याची रिकव्हरी जर जायना जाल्यार आय थिंक ही रिक्वायर्ड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करून एक प्रोसिजर असता ताका युरेथ्रोप्लास्टी म्हणतात, जी युरेथ्रा जो डॅमेज झाला तो आम्ही सुरळीत करपासाठी ओपन शस्त्रक्रिया करणे जरुरी आसा. आता ह्याची डिटेल एक्झामिनेशन इम्पॉर्टंट. म्हणजे डोंट टेक इट एज अ फेस व्हॅल्यू, डायरेक्ट फेस व्हॅल्यू घेऊन ऑपरेशन करणे जरुरी ना. बरोबर. म्हणजे यू हॅव टू अंडरगो द इन्व्हेस्टिगेशन. ताचे ताका ते कितपत टॉलरेट जातले, कशें आसा ताचें पोझिशन, हा प्रमाणे ठरवचें पडटा. पण हातून ते डॉक्टर तुम्ही डायरेक्ट एंड टू एंड एनोस्टोमोसिस आसता. मेनी टायप्स ऑफ युरेथ्रोप्लास्टी. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे एक एंड टू एंड आसा. दुसरी असता सबस्टिट्यूशन युरेथ्रोप्लास्टी, म्हणजे दुसरी चामडी आपल्या स्वतःच्या बॉडीची जशी ती त्याचा वापर थंय करप. अच्छा. की ताका लागून जी स्किन जी खराब जाल्लेली आसा युरेथ्राक लागून, जो म्युकोसा म्हणटा तुम्ही, लायनिंग खराब जाल्लेलो आसा, ताचो रिप्लेसमेंट करप, ताका सबस्टिट्यूशन युरेथ्रोप्लास्टी. पण ताका युजली तुम्ही खंयची स्किन वापरता? हय, 4 स्किन असता. 4 स्किन जी पेनिसाची 4 स्किन असता, किंवा ओटातली किंवा गालातली भितरली जी म्युकोसा असता त्याचो वापर करू शकता. अच्छा.